नमस्कार, मिड डे गोवान अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. चांदोर डबल ट्रॅकिंगा आड जाल्ल्या आंदोलनांतल्या 5 जाणां आड केशीची आज कोर्टान सुनावणी. मडगांवच्या प्रथम वर्ग न्यायालयान ही सुनावणी जाता. चांदोर रातच्या वेळार शेकड्यांनी लोकांक जमोवन रुळाचेर आंदोलन करपाचे हे प्रकरण. केशीन आरोपी अभिजीत प्रभुदेसाय, डायना तवारेस, फ्रेडी ट्रावासो, विकास भगत आणि रॉकी आड पुलिसांनी केस केली. सुनावणी कडक पुलीस बंदोबस्त आसतलो म्हूण सुत्रां सांगता. In November 2020 Chandor double tracking protest case, Vasco Railway Protection Force has filed charge sheet before this court. Today all the accused appeared before this court and court has provided all the accused a copy of that charge sheet and has fixed next date of hearing on 15th June for arguments over the charge. There were thousands of people at that protest. However, only 5 have been made accused. Among those thousands were prominent politicians. The leader of opposition himself was there. Our ex-deputy chief minister was there. MLAs from 2 or 3 other constituencies were there. Activists, political activists who were there who are now MLAs. However, none of these guys have been charged. This is selective targeting of my clients who happen to be environmental warriors for the last 15-20 years. There is not an environmental battle that is fought in Goa which is not led or somehow these people are playing a role in. And this is a message that is being sent by the government of Goa and the union government that environmental activists, whoever is standing up for the environment, are going to be put in their place. आणि आम्ही असले कसले कोर्टाक आणि कायद्याचो दुरुपयोग जो जाता ताका आमी मातशे सुद्धा भिनात. गोंयकार एकलो सुद्धा असले बारीक केसीक भिनात, कित्याक आमी जो वावर करतात फक्त आमच्या भुरग्यां खातीर आणि गोंयचे खातीर करतात आणि आमी सदांच जिखतले 100% खात्री आसा. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. गोंयानूय परत धर्माचेर आघात जावंक लागल्यात. गरिबी आणि परिस्थितीचो फायदो घेऊन धर्म बदलूंक लायतात. सरकार असले जावंक दिवचो ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. लोकांनी खंय जागे जावंक जाय. कुडण्या रामपुरुष देवस्थानाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. देवळांनी भजनां, पुजा, आरती चालू उरल्यारूच खंय फुडले पिळगेक संस्कृती कळटली. परत एकदा धर्माचेर आघात जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. हांव एक खोटें उलयना. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी सुद्धा आज धर्म परिवर्तन करपा खातीर लोक फुडें सरसावत आसात आनी वेगवेगळ्या लोकांचो वेगवेगळ्या गोश्टींचो फायदो घेवन, म्हणजे कोण तरी गरीब आसा, कोण तरी अल्पसंख्याक आसा, कोण तरी थंयसर मागासलेल्यांतलो आसा, ताका खंय तरी जेवण ना, ताका खंय तरी नोकरी ना, ह्या लोकांक खंय तरी अशा पद्दतीत घेवन आमी म्हणटा की चुकून अशा पद्दतीत धर्म परिवर्तन जावचें न्ही म्हणून, म्हणजे सरकार धर्म परिवर्तन केन्नाच जावपाक दिवचें ना. बट तरी सुद्धा म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. गांवांतल्या प्रत्येक देवस्थानांनी जागे जावपाची गरज आसा. बारीक बारीक जे देवस्थान कुटुंब आसा हांच्यांनी जागे जावपाची गरज आसा. 60 वर्साच्या पयलीं आमी देव, धर्म आनी देश ह्या 3, म्हणजे देव वाचलो जाल्यार आपलो धर्म वाचतलो आनी धर्म वाचलो जाल्यार आपलो देश वाचतलो. ह्या भावनेंतल्यान लोक आपलो देव घेवन पळटाले ह्याच गोंयांत. पण गेल्या 60 वर्साच्या उपरांत खूब जाणांनी, म्हणजे खुबशा फॅमिलींनी परत एकदां, म्हणजे आपूण ज्या ज्या जाग्या वयल्यान परत एकदां आमचे विस्थापीत जावन दुसरे कडेन गेले थंय वचपाचो प्रयत्न केलो. थंय आपलें कुळदैवत सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो. कुळदेवळांनी वचपाक सुरवात केली. म्हणजे पोर्तुगीज काळात ज्यो देव आनी संस्कृती नश्ट जाल्ली ती परत एकदां पुनर्स्थापीत करपाचो प्रयत्न त्या फॅमिलींनी केलो. खूब कडेन आमी पळयता की देवळां जाता, पण त्या देवळांनी वर्सान एकदांच लोक वयता, ताच्या पलीकडे लोक वयताना दिसना. बट त्याच देवळांनी आमकां सातत्यात, म्हणजे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सुद्दां, म्हणजे तेजी पुजा अर्चा आसतली, भजन संस्कृती आसतली, आरती संस्कृती आसतली, म्हणजे ती रोज जावपाक जाय. फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्यो मुणकारी आनी रानां हक्काच्यो केशी तडीक लायतले. पयल्या टर्मान 500 माय सुट्टल्यो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गोमंतक बहुजन महासंघान SC, ST, OBC आमदार मंत्र्यांचो भोवमान केलो. राज्यपालाची वर्सभरान कोंकणी शिकून उलोवपाची तयारी.
सत्काराक 11तले कितलेशेच आमदार मंत्री पावलेच ना. या देशाचे एक थोर विचारवंत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी म्हटलं, जोपर्यंत या समाजाचो शेवटच्या पंक्तीक आशिल्लो मनीस दिन दुबळो जाका कोणाक आधार ना, हो मनीस जेन्ना स्वावलंबी जाय पर्यंत ताका वयर करपाचें काम हे आमचे सगळ्यांचे आसा. जोपर्यंत तो आपल्या मनाची उबा जावना तर समाज सुदारलो अशें आमी केन्नाच म्हणूंक शकची ना. 14 एप्रिल ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आमी मनयली आनी त्या जयंतीच्या निमित्तान आमी परत एकदा आमी म्हणटा की मानवतेचो हो धर्म, जाती धर्माचो भेदभाव, चातुर्वर्णाचो भेदभाव हो सायडीक दवरून आमी सगळे मनीस एक आसा. आनी म्हाज्या फाटल्या 3 वर्सांचो कार्यकाळ मुद्दामून काडून पळयात की FRC केसीस सोडोवपाचो प्रयत्न जर कोणी केला आसत जाल्यार पयली फावटी म्हाज्या सरकारात केलात. गोविंद गावडे म्हाज्या बरोबर आसा. कारण 10,000 केसीस आशिल्ल्यो, एकूय केस आयज पर्यंत सॉल्व जावंक नाशिल्ली. हांव आनी गोविंद गावडे ह्या दोगांयनी इनिशिएटिव्ह घेवन निदान 500 केसीस सुटावे जाल्यार 10,000तल्यो ही सुरवात आसा. आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नाशिल्ल्यो. आमकां विश्वास आसा फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सां मदीं जवळपास 5,000 केसीस सुटावे जातल्यो. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो रानां जंगलांत रावता, इतकी वर्सां तो फॉरेस्ट रायट केसीस खातीर झगडटा, त्या 5,000 लोकांक आपला हक्काचो जागो मेळटलो हे हांव ठामपणे सांगूं शकता. I am not able to address you in that beautiful language, but I would give you a guarantee that I will not be strange to Goa, and I will try my level best to study about Goa and your beautiful language as well. Within 1 year from today, I will talk you in your beautiful Konkani language. That Gomantak Bhajan Mahasangh, a uniform platform for SC, ST and OBC. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीनूय जावचे म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजे हिंदी संमेलनात उलयलो. कायद्याचे कामकाज कोंकणींतल्यानूय जावचे म्हूण हायकोर्टाक बरोवन ते दिशेन यत्न करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. कोंकणी, मराठी आनी हिंदी अश्यो भाषा वापरपी गोय खंय 4 भाषांचे राज्य. हमारे गोवा में हमने एक लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था, वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है. दैट इज 1 स्टेप अहेड. वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है. आपकी बात सही है. जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच, गोवा ब्रांच है, उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है, उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है. हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे. इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए. मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट, लिखेंगे. आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में, खास करके हम 4 लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं. हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं. हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं. हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं, और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं. मादय अभयारण्यात वाघ भोंवता तो स्थायीक न्ही, तो यो वच करपी म्हूण राना मंत्री विश्वजिताचो दावो. लोक उलयता ताका अर्थ ना. व्याघ्र वाठार करपाचो खंय प्रश्नूच ना. विश्वजीत खंय राना भोंवन जाणा. वाघाक वीख घालून मारिल्ले केशीची अजून चवकशी चल्ल्या. पर्यावरण जाणकार म्हणटात 2 अभयारण्यांनी 3 वाघ राना मंत्री अज्ञानी. मोल्याच्या बॉर्डरीक बी आमकां दिसता केन्ना केन्ना ते भायल्यान कर्नाटकाच्यान येता. वेस्टर्न घाट असल्या कारणान तो कॉरिडोर जो नॅचरल कॉरिडोर त्या कॉरिडोरांतल्यान येवन ते भायर सरता. पूण रेसिडेंट वाघ म्हणटात ते आयज पर्यंत एस्टॅब्लिश जावंक ना फॅक्ट. दुसरी बाब, टायगराचो सर्वे करपाचो वेगळो विशय आसता. सेन्सस टायगराचो काडपाचो तो वेगळो विशय आसता. कांय लोक केन्ना केन्ना कितें करता तांकां तें समजना आनी ते लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न की हो जो वाघ म्हणून हांव आयकला खूब दीस,
तो कॉरिडॉरच्या माध्यमांतल्यान गोंयान येवन परत भायर सरता. रेसिडेंट वाघ म्हणटा तेन्ना गोंयान गरज ना टायगर रिझर्व करपाची, आनी हांव जो पर्यंत मंत्री आहां तो पर्यंत टायगर रिझर्वचो विशय हांगा येना. काही लोकांक आवडटले माझे फर्म अँड बोल्ड स्टेटमेंट्स, केन्ना केन्ना काही लोकांक आवडचे ना. फाटी जेन्ना एक केस जाल्ली की जेन्ना वाघाच्या पिल्लांक विष घालून मारले, सोर्सिसा कडल्यान कळटा की ती केस अजुनूय पेंडिंग आसा. ना असले जर कितें घटना जर जाल्यार ह्यो सगळ्या घटनांचेर चौकशी ऑलरेडी चालू आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान हांवें ऑलरेडी आमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की कसल्याच परिस्थितीन आमी कसलेच विशय आमी हायड करचे ना, कसलेच फॅक्ट्स आमी अवॉइड करचे ना. लोकांक दिवपाक सगळे ट्रान्सपरंटली तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोंयांत वाघांचो अधिवास आसा. पर्यावरण जाणकार म्हणटा राना मंत्र्यांक वाघा विशीं ज्ञान ना. सत्तरी आनी मोल्या वाठारांत 3 वाघ स्थायीक आसात. वाघाची राखण करूना जाल्यार आमकांच त्रास जातले. परिसर आसा, गोंयाचो वाठार जो आसा हो वाघा खातीरूच अधिवास आसा. आनी एखादो अधिवास आसाप हे आनी त्या अधिवासान वावर करप हे त्या वाघाचे नैसर्गीक अशे हक्क आसा. आनी हो हक्क हिरोवपाचें काम गोंय सरकार करीत आसा. आनी त्या खात्याचे मंत्री जे आसा हे पुराय तरेन अज्ञानी आसा आनी अज्ञानपणाची लक्षणां तेंच्या एकंदर वक्तव्यान दिसता. आमी म्हणटा की तुमी टायगर रिझर्व करूं नाकात, पूण तुमी वाघाचो नैसर्गीक हक्क जो आसा ताका जगपाचो तो नाकारूं नाका. वाघाची राखण केलीत जाल्यार झरमे सारको गांव जो आसा, सुखा समाधानान नांदता गांव, तो गांव उरतालो. जंगल जर नश्ट जायत, ह्या परिसरांतले वाघ जर नश्ट जायत जाल्यार आमी समजपाचें की आमचे उदकाचे स्रोत, आमचे राबितो करपाचे स्रोत हे नश्ट जाताले. तितून आमच्या जगण्यांक नाका नाका तसली संकश्टां निर्माण जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत रोखडेच मिळूया. गोंयकारांनी शेनवारा हनुमान जयंती मोठ्या भक्तिभावान मनयली. फातोडेर 6 वरांचेर मारुतीचो जल्म सुवाळो जालो. पणजे मारुती गडार धरून गोंयभरच्या वेगवेगळ्या देवळांनी दीसभर धार्मीक विधी आनी कार्यावळी. राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम. वायुसुता रामदूता हनुमंता पाळा जो रे नमितो तुझा वेलाळा वारिसिरीने सकळा पाळा जो रे अंजनी मातेने जप केले पाहुनी नारद घ्याले तिच्या उदरासी आलासी राम रूप झालासी बाळा तो रे जन्माये ताची सूर्यासी पाहुनी क्षितिजासी गेले उड्डाण फळ म्हणून भक्षणात ते जाण बाळा तो रे पाहुनी इंद्राने क्रोधाने वज्रे आणले त्याने मूर्छित होऊनिया पडलासी त्याने धरले तुलसी बाळा तो रे पाहुनी पुत्राच्या यासी पिला क्रोध वायुसी आला कोंडी सकलांच्या प्राणाला शोकाकुल तो झाला बाळा तो रे जगती आकांत पाहुनिया लेवी येती नावनिया. दावाळ बेथोड्या दूधसागर न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्ल्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 9 जाणांच्या ग्रुपाचेर आकांत 2 जाण बुडले. वास्कोच्या संतोष देसाय म्हणटा त्या 23 वर्साच्या भुरग्याक सारवार केलो. सिरियस आशिल्ल्यान सोंपताच ताका GMCन व्हेलो.
दुसरो बेतोडचो 21 वर्साच्या योगानंद गावडेची बॉडी सोदताना मेळ्ळी. इंटरनेटावयलो फॉरेनराचो चोरिल्लो डाटा घेवन मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचो स्टाफ म्हणून सांगून फॉरेनरांक लुटपी टोळी पर्वरे पुलिसांनी धरली. ही टोळी पिडना भाड्याच्या रुमान फेक कॉल सेंटर उगडून कर्म करताली. चोरयेच्या डाटाचो वापर करून ही टोळी फॉरेनरांक सॉफ्टवेअर अपडेट करता, एंटीव्हायरस इन्स्टॉल करता म्हणून सांगून फॉरेनरांक तोपी घालताली. पर्वरे पुलिसांनी पिळर्णा सावन चलपी फेक कॉल सेंटर एक्सपोज केला. गुजरातांतल्या 5 सायबर फ्रॉडस्टरांक उखल्ल्यात. जेफ खान पठाण, कुणाल केतनभाई गुप्ता, मन कुमार कुर्मी, जयदीप सरोज आणि अयाज खान 5 जाणांची टोळी. इंटरनेटार लोकांचो चोरिल्लो डाटा आसता ताचो हे 5 जाण लुटपाक वापर करताले. पुलीस तपास करतना दिसला ते अशें. कॉल सेंटराची सुवात 2 म्हयन्या फाटीं भाड्याक घेतिल्ली. 40-45 दीस जाले फेक कॉल सेंटर चलताले. चोरयेचो डाटा विकपी वेबसायटी वयल्यान फॉरेनरांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आयडी हेर म्हायती एकठांय करप. तांकां कॉन्टॅक्ट करून मायक्रोसॉफ्टाचो स्टाफ उलयता म्हूण सांगप. सॉफ्टवेअर अपडेट करपाच्या नांवान वा एंटीव्हायरस घालपाच्या नांवान तोपी घालप. तपास एजन्सींक तांची लिंक मेळूंक जायना म्हूण नागोन आयिल्ले पयशे वेगवेगळ्या बँक अकावंटांत ट्रान्सफर करताले. सध्या 5 जाण पुलीस कस्टडीत आसा. शेनवारा तांकां परत रिमांडाक कोर्टा मुखार उबे करतले. रॅकेट उस्तप चल्ला. पुलिसेक टोळयेची आनीक कस्टडी लागतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 2024 बीजेपीच्या तिकेटी लोकसभेक रावपाची खासदार श्रीपाद भाऊची तयारी. थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना. थोड्यांची रावपाची इच्छा दिसता, पूण पक्ष आनी लोक सांगमेरेन खासदारकेची सेवा चालूच उरतली म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ दिवचले मावळींग ह्या भौशीक कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. 1999 सावन सेगीत बीजेपीचो उत्तर गोंयचो सीट हाडपी बीजेपीचो मॅरेथॉन राजकारणी श्रीपाद भाऊ अजूनय रेसीद आसा. लोकांच्या इच्छेन आनी पार्टीच्या आदेशान खंय सुरू केल्ली सेवा ह्या फुडें तो चालूच दवरतलो. बीजेपीत कांय जाण लोकसभेक भाशींक बांदून तयार जाल्यात. तांकां भाऊचे शिनाल. शंका आसता आता म्हाका एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें त्यामुळे हांव ताजेर फुडें रावचें ना अशें कोणाक तरी मनां आसता. पूण म्हाकाय एक संदी मेळची प्रत्येकाक मेळूंकूच जाय. परंतु जोपर्यंत पार्टी किंवा जोपर्यंत तुम्ही म्हणचे ना तोपर्यंत हे सेवेक खंयच खंड पडची ना. येणाऱ्या 1-2 वर्सांनी परत निवडणूक जातली आणि जी कितें पार्टी आमकां सांगतली आणि तुम्ही सांगतले तोपर्यंत हे काम अखंड चालू उरतले हे मुखार उरतले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आज गोंयांत जगला गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान उक्तायला. उणे दाबाच्या पट्ट्याक लागून कर्नाटकांत मध्य भागांत ढग तयार जाल्यात. ते खंय गोंयानूय पावतले. 17 तारखे मेरेन फुडले 3 दीस हवामान ड्राय आसतले. परत 22 ते 28 एप्रिल मजगती पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. Formation of thunderstorm clouds near interior Karnataka side और कैसे those clouds approached Goa region और कैसे पूरा गोवा में almost 75% of the land area as 3 spells कैसे rainfall clouds गोवा को cover किया. So in this particular season, particularly in these 2 to 3 weeks, जैसे ही रेनफॉल होता है तो उसके साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के भी चांसेस हैं. जो ट्रफ था वेस्ट विदर्भा से इंटीरियर कर्नाटका वाला वो अभी भी वीकेंड स्टेज में है. तो इसके कारण आज और कल भी ये क्लाउडिंग और लाइट रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है गोवा के ऊपर. तो इन शॉर्ट टुडे एंड टुमारो 15th and 16th IMD has issued possibility of rainfall or thunder shower over Goa. As of now, IMD has issued dry weather from 17th onwards for 3 days. In the next week, starting from around 22nd, ending at around 28 April, तो उस वीक में भी वापस रेनफॉल एक्टिविटी जो अभी येस्टरडे हम एक्सपीरियंस किए नहीं तो पास्ट वीक में हम एक्सपीरियंस की उसी तरह की एक्टिविटी और एक बार पिकअप होने के चांसेस हैं इन द वीक आफ्टर दिस वन. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपात. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.